anybody can contest. Elections are very close. हां कोणाक स्टॉप करूंक जायना. ओके कोण बसता तितल्यांकू बसनी. इट इज देअर राईट. काल त्याने कदंबाची तिकीट मिळल्या कितें एक्झॅक्टली ते आम्ही काल सांगले बट तिकेटी खूप डिस्कशन वॉज अबाउट तिकेट्स. पूण ही इज क्लेमिंग Every political party has only one ticket in a constituency. या ही इज कॉन्फिडंट ऑफ गेटिंग बीजेपी Take, let him take. बट इज रिकी नॉट युअर फ्रेंड इज रिकी नॉट युअर फ्रेंड See, Ricky आयज वचून फ्रेंड फाल्यां आसतलो. मग सडनली हें कशें तर आमी फ्रेंड बसोंक जायना इलेक्शन. सो ते बसला कोणेय बसोंक जाता. हां सो फाल्यां आनी एकटो फ्रेंड बसतलो. आय डोंट हॅव एनिमीज. दे आर पॉलिटिकल ओपोनंट्स. दे आर वेलकम टू contest. Anybody can contest. There is absolutely no problem. We are not getting disturbed. तशें हांव खंयसरूच दिसना म्हाका. सगळे बीजेपीचो इतलो डिमांड जाल्लो आहा आतां हो थर्ड कॅन्डिडेट येयलो. सो आनीकूय फुडें येवपाचें आहा. सो येयले म्हणून कांय फरक पडना. कोणाकूय दिली म्हणून काय सो बीजेपी इज लायक बाय एवरीवन लोकांक जर तर जाय जाल्यार मायकल लोबो थर्ड टायम जिखून येतलो. लोकांक जाय जाल्यार लोकांक नाका जाल्यार हांव येवंक शकना. ना इट्स नॉट कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी इज लायक दॅट. लोकांक जाय जाल्यार येवप आमी. पार्टी डज मॅटर. पार्टी हॅज गॉट इट्स ओन वोट. सो पीपल वॉन्ट मी दे वील डेफिनेटली वोट फॉर. त्यांनी तर प्रॉमिस केला आहे ते अपॉइंटमेंट दितले सगळे वोटर जागो तूं जाणा कितले वोटर आहा ते. Everybody has to study that first, whoever it is.